आसगांव ह्या गांवांत रावता आनी हांव आतां शिवोले येयला की एका फ्रेंडान म्हाका कॉल केल्लो की तेंचें घर सॅनिटायज करपाक लागून म्हणून हांव आतां तेंच्या घरा येयल्लो सॅनिटायज करपाक आनी हांव आतां करपाचो पण हांव एक मॅसेज दिवंक सोदता की आज तुमी पळयला कोरोना वायरस हो कितलो वाडलेलो आहा आनी कितलो लोकांक हो डेंजर जाल्लो आतां लोक कितले मेले ते ऑक्सिजनाचो शॉर्टेज आहा परत आमचे डॉक्टर इतले हार्ड हे करता की तांकां खूब त्रास जाता थंय की आज घरान हे सॅनिटायज करूंक घर साफ जाल्यार तूं डॉक्टरा कडेन तुका वचपाची गरज ना घरान तूं पयलीं सॅनिटायज केलें काय तुजो पयलो तो जर्म्स आहा पयलो तो मरतलो मागीर तुज्या घरा कडेन तूं सेफ आहा आनी तूं घर सॅनिटायज करीन जाल्यार तूं हॉस्पिटलान वयचो पडटा हॉस्पिटलान आयज डॉक्टरांची इतली हें जालें की डॉक्टर ते कोणाक सांगू आनी कोणाक नाका पळय तांकां जॅम ना परत तांकां जेवणाचे त्रास परत तांकां ड्युटी एक्स्ट्रा करची पडटा अशें तांकां त्रास जाल्ले भितून पुलिसूय आहा ते आपले काम करता तांकांय खंय जेवणाचे जावं कसले तरी प्रॉब्लम आसतले हे गव्हर्मेंट हेका सगळ्यांक प्रॉब्लमूच आहा हे पॅन्डेमीक टायम हो एकामेकाक तुमी हेल्प करूंक आज तुज्या शेजाऱ्याक हेल्प करूं येता तुज्या भायर लोकांक तुमी हेल्प करूं येता हे बरें आसा की लोकां कडेन पावून तुमकां हेल्प करूंक मेळटा चंदन बाबा आयज ह्या कोविडाची जी इतली महामारी चल्लेली आसा जे तुमी पुढाकार घेतला जे हे सॅनिटायझेशन करपाचें अशें तुमकां अशें दिसता की तुमकां पळोवन बाकीच्यांनी अशें फुडें सरचें कशें हय म्हाका जाल्यार दिसता की आज पंचायतीन तर हें केल्लें न्हू जाल्यार आज खूब केसी कमी जावपाक एक्चुअली पंचायत लेवलार हें जावंक जाय आसलें की लोकांक कळटा की बाबा खंय खंय हें जाता पळय तें पंचायतीक वॉर्ड मेंबराक पयलें कळटा की पॉझिटीव जालो काय त्या घरान वचून तेणी सॅनिटायज करपाक जाय हें ते पंचायतीन करूंक जाय एक्चुअली हें आतां हें म्हाका कळोन येयलें की हांवूय पॉझिटीव आसलो आनी म्हाका भोगला पळय ते आनी कोणाक हांव नको कितले जाणांक भोगला आसतले की हांवूय पॉझिटीव येयलो गव्हर्मेंटाची फॅसिलिटी म्हाकाय कांय मेळोंक ना हांव घरा कडेन लोकांचे सॅनिटायज करतालो आमचो जो वॉर्ड मेंबर आहा तो सॅनिटायज करता पूण आमच्या घरा कांय येवंक ना तरी अंदाजे तुम्ही कितली घरां सॅनिटायज केली आमी आजगांव हे फ्री केला परत आरामपोल पयर आमी सचिन परब आसलो तेंचे घरा कडेन गेल्ले तेंच्यांनी मागीर 10-15 घरां आपली सांगली ती एक सॅनिटायज केली आमी वचून आनी म्हाका म्हाजो फ्रेंडाचो बरो सपोर्ट आहा म्हणून हांव आयज फुडें सरला सो अशें तुमी तुमचें कार्य चालूच दवरतले हय हय आमी हांगासर लोकांक जितली मदत जावंक जाय पळय तितली आमच्या थ्रू आमी पळयता तुमकां गव्हर्मेंटाच्या थ्रू या पंचायतीच्या थ्रू कितें फंड आहा की तुमी तुमचे पर्सनली हे करतात ना म्हाका तशें कांय फंड बीन कांय ना म्हाजें पर्सनल कित्याक म्हाका खबर आहा आयज ही सॅनिटायझराची गरज आहा घरान ही कोणाक ना कोणाक गरज पडटा सॅनिटायज करपाचें स्वता म्हाका लोक फोन मारून आपयता आनी हांव सगळें सॅनिटायज करता